म्हजे घरकान्नीक दक्षिण गोंयांत लोकसभे खातीर भाजपाचे उमेदवार मेळटा ते म्हाका मिडिया कडल्यानूच कळ्ळा। वेंचणुकेक उबें रावप काय ना तो पल्लवी धेंपोचो विशय। हांवें तांचेर भाश्य करप योग्य न्हय। म्हजी घरकान्न सज्ञान आसा, आपले निर्णय ती स्वता घेतली अशें पल्लवी हांचे घरकार उद्देगपती श्रीनिवास धेंपो हांणी स्पश्ट केलें। दक्षिणेंत उमेदवारी खातीर भाजपान सध्या चडा ओढ चल्ल्या। दक्षिणेंत बायल उमेदवारूच जाय अशी वयल्यान सुचोवणी आयल्या। हे फाटभुंयेर श्रीनिवास धेंपो हांची घरकान्न पल्लवी धेंपो हाचें नांव दक्षिण गोंयचे भाजपा उमेदवारी खातीर 2 दिसां पयलीं फुडें आयला। हाचेर श्रीनिवास हांणी स्पश्टीकरण दिलें। तिकेटीची ऑफर म्हाका येवंक ना, म्हजे घरकान्नीक आयल्या आसतली। म्हजी घरकान्न समजूदार आसा, वेंचणुकेक रावप काय ना तो तिचो निर्णय। उमेदवारी विशीं पल्लवी एका अधिकृत फोन बी आयला जाल्यार म्हाका कल्पना ना अशें ताणें स्पश्ट केलें। दाबोळे एका घरांत दिसा उजवाडा चोरयेची घडणूक घडल्या। दिसा उजवाडा घरांत घुसून घरांतले 4 मोबायल फोन्स आनी 1 कॅमेरा फारायलो। चोरयेचो प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेरान कॅप्चर जाला। चोरये विशीं गरदन्यान वास्को पुलीस स्टेशनान कागाळ नोंद केल्या। फुडलो तपास सुरू आसा। हालीं तेंपार गोंयांत चोरयांच्या घडणुकांनी बरीच वाड जाल्या। आतां जाल्यार दिसा उजवाडाय चोरयो जावपाक लागल्या। दाबोळे वाठारांत असोच प्रकार घडलो। दिसा उजवाडा घरांत घुसून टेबलार दवरिल्ले 4 मोबायल फोन आनी 1 DSLR कॅमेरा फारायलो। हो सगळो प्रकार घरा कुशीक आशिल्ल्या सीसीटीव्ही कॅमेरान कॅप्चर जालो। ह्या चोरये विशीं घर मालकान वास्को पुलीस स्टेशनान कागाळ नोंद केल्या। फुडलो तपास सुरू आसा। गोंयांत भाजपाचें सरकार आयलें आनी गोंयची उदरगत खऱ्या अर्थान सुरू जाली। त्यान पयलींचें सरकार हें घोटाळे करपी सरकार आशिल्लें जाल्यार भाजपाच्या सरकारान गोंयची सर्वांगीण उदरगत करून सक्सेस स्टोरीज प्रत्यक्ष करून दाखयला अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी व्यक्त केलां। ते सांखळे जिल्लो पंचायत वांगडी निधींतल्यान उदरगतीच्या कामाच्या शुभारंभा वेळार उलयताले। बेतोड्या खाणेपार हांगा शॉक लागिल्ल्यान आगताक मरण येवपाची घडणूक घडल्या। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण तिसूस गांवचो नागरीक प्रमोद नायक हो मुतपाक रस्त्या कुशीक गेल्लो। ह्या वेळार 33 kV लायटीच्या वायरीच्या संपर्कान आयिल्ल्यान ताका आगताक मरण आयलें। काणकोणा नागर्शी वाठारांत एका बैलाच्या तोंडाक बँटींग वायर बांदपाचो प्रकार उक्ताडार आयलो। प्राणी मित्र गौरीश बरेली हांणी तळाव्या लोकांनी एकठांय येवन बैलाक जीवन दान दिलें। काणकोणा नगर्शी वाठारांत काळजाक हात घालपाची ही घडणूक घडली। एका बैलाच्या तोंडाक बँटींग वायर बांदून सोडली। तोंड बांदून दवरिल्ल्यान बैल उपाशी उरलो। हो प्रकार लक्षांत आयले उपरांत थळाव्यांनी प्राणी मित्र गौरीश बरेली हाका संपर्क केलो। प्राणी मित्र गौरीश बरेली आनी थळाव्यांनी एकठांय येवन बैलाक जीवन दान दिलें आनी मुख्या जनावरांचे हाल करप्या आड खर कारवाय करची अशी मागणी काणकोणच्या थळाव्यांनी सरकारा कडेन केली।
शिवोले हळदोण वाठारांत ट्रकाचो ब्रेक फेल जाल्ल्यान अपघात जालो. सुदैवान कोणाकूच जिवीत हानी जावंक ना. पुलीस फुडलो तपास करतात. हळदोणच्या ह्या रस्त्यार सुचोवणी तक्ते नाशिल्ल्यान अपघाताचो धोको वाडला. देखून हाची दखल घेवन अधिकाऱ्यांनी कारवाय करची अशें आवाहन थळाव्यांनी केलां. मोपा टॅक्सी चलोवप्यांनी कळंगूटच्या रेंट कार चलोवप्याच्या विरोधात कळंगूट पोलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कळंगूटच्या कांय रेंट कार चलोवप्यांनी मोपा टॅक्सी चलोवप्याची गाडी आडयली आनी वायट उतरां दिली तशेंच धमकी दिवपाचो यत्न केलो. देखून कळंगूटच्या रेंट कार चलोवप्यांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी मोपा टॅक्सी चलोवप्यांनी कळंगूट पुलिस कडेन केली. पोरण्या गोंयांत जावपी सेंट फ्रांसीस झेवियर एक्सपोजिशनाक राज्य सरकारा कडल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या माध्यमांतल्यान पॉप फ्रांसीस झेवियर हांकां आमंत्रीत करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. एक्सपोजिशनाची तयारी करपाचें काम सुरू जालां अशी माहिती ताणें दिली. आग्रावाडा शापोरान अयकुशीक आशिल्ल्या मानशेक खावटे पडिल्ल्यान सगळे उदक मिठा घरांत पावले, जाका लागून मीठ वेवसायिकांचे भरपूर लुकसाण जाल्ले. तांचो हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी केल्ली तेन्ना पंचायत मंडळाचो कंत्राटदार महेश परब हाणें फुडाकार घेवन सध्या तात्पुरते हे काम करून दिला. हो प्रश्न वेळार सुटावो केल्ल्यान मीठ वेवसायिकांनी पत्रकारांचे उपकार मानले. दिवचलच्या 12 नगर वाठारांतल्या लोकांची रस्त्याची समस्या आता सुटावी जातली. प्रलंबीत आशिल्लो हो रस्तो आता जातलो. ह्या रस्त्याचेर 12 लाख रुपया खर्च करतले. शुक्रारा सांजे दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हाणें नाल्ल फोडून ह्या रस्त्याच्या कामाचो शुभारंभ केलो. ह्या वेळार नगरसेवक सतीश गांवकर, तनुजा गांवकर, PWDचे इंजिनियर तांबोसकर, रेशमी मयेकर तशेंच थळावे लोक हाजीर आशिल्ले. दिवचलचे उदरगती खातीर लोकांनी सहकार्य करचे असो उलो आमदार दोतोर शेटये हाणें मारला.
केंद्रीय वेंचणूक आयोगान लोकसभा वेंचणुकेचे वेळापत्रक जाहीर केला। 19 एप्रिल ते 1 जून अशी 60 टप्प्यांत लोकसभा वेंचणूक जातली। 4 जूनाक निकाल आसतलो। गोंयच्या दोनूय जाग्यां खातीर 7 मेक मतदान जातले। वेंचणुकेचे घोषणे वांगडा आचारसंहिताय लागू जाल्या। 543 जाग्यां खातीर ही लोकसभा वेंचणूक आसतली। 19 एप्रिलाक पयलो टप्पो, 26 एप्रिलाक दुसरो, 7 मेक तिसरो, 13 मेक चवथो, 20 मेक पांचवो, 25 मेक सव्वो आनी 1 जूनाक 7वो टप्पो आसतलो। जाल्यार 4 जूनाक वेंचणुकेचो निकाल जाहीर जातलो अशी माहिती मुख्य वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमार हांणी दिली। गोंयांत तिसऱ्या टप्प्यान म्हळ्यार 7 मेक लोकसभेच्या दोनूय जाग्यां खातीर मतदान जातलें। लोकसभा वेंचणुके खातीर गोंय सज्ज जाला। पुराय गोंयांत 17,025 मतदान केंद्रां आसात। 11,73,877 मतदार आसात। गोंयांत 11,640 मतदार 85 वर्सां वयर आनी 9,370 दिव्यांग मतदार आसात। जाल्यार तृतीयपंथ मतदारांची संख्या फकत 12.85 वर्सां वयर आनी 40% परस चड दिव्यांग आशिल्ल्या मतदारांक घरांतल्यान मतदान करपाचो पर्याय आसा अशी माहिती गोंयचो वेंचणूक अधिकारी IAS रमेश वर्मा हांणी दिली। भाजपाचो दक्षिण गोंयचो उमेदवार सोमारा जाहीर करतले। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। मुख्यमंत्री म्हणटा कोणाकूय मेळपाक शकता तिकेट, दादलो तशेंच बायल उमेदवारांचोय जावं येता विचार। फाटल्या 28 म्हयन्यांत राजभवना वतीन आतां मेरेन 2 करोड रुपया कॅन्सरग्रस्त दुयेंतीं खातीर दिल्यात। फाटल्या 28 म्हयन्यांत पुराय गोंयांत भोंवडी करून 25,000 परस कॅन्सर आनी डायबेटिसाच्या दुयेंतींक तांच्या गांवांत वचून मेळपाची संद म्हाका लाभली। देखून आतां गरजेवंत कॅन्सरग्रस्त दुयेंतींच्या भुरग्यांच्यो इत्सा पुराय करतना खोस भोगता। चिंतेंत आशिल्ले मन आनी मेंदू वेगवेगळ्या दुयेंसांक निमंत्रण दिता। ते खातीर दर एकल्यान खोशी रावपाचो यत्न करपाक जाय तशेंच कॅन्सरग्रस्त दुयेंतींक खोश दवरपाचो यत्न करपाक जाय अशें मत राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी उक्तायलें। दोन 2027 मेरेन राज्यांत 150 मेगावॅट ग्रीन लायटीची निर्मिती करपाची मोख आसा अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी स्पश्ट केलां। अडवलपाल आनी साळगांवा खातीर लायटीचे अंडरग्राउंड केबल घालपाच्या येवजणेचो शुभारंभ केल्या उपरांत मंत्री ढवळीकार उलयतालो। वीज खात्या वतीन सुमार 15 कोटी खर्च करून अडवळपाल आनी साळगांवा खातीर लायटीचे अंडरग्राउंड केबल घालतले। दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांच्या हाजेरींत वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी अडवळपाल ह्या गांवांत ह्या प्रकल्पाच्या कामाचो शुभारंभ केलो। ह्या सुवाळ्याक वीज खात्याचे कार्यकारी इंजिनियर वल्लभ सामंत, जिल्लो पंचायत वांगडी सरपंच आनी पंच वांगडी हाजीर आशिल्ले।
मांद्रेच्या सावंतवाड्यावेल्या शेतकाऱ्यांनी केल्ली मिरसांग लागवडीची गव्या रेड्यांनी नाशाडी केल्या। एके वटेन उदका खातीर त्रास काडटात, कश्ट करून मिरसांगेची लागवड करची पडटा, जाल्यार दुसरे वटेन उत्पन्न मेळपाच्या वेळार गव्यांनी मिरसांगेची लागवड नश्ट केल्ल्यान शेतकारांचेर संकट आयला। शेतकी खात्यान हातूंत लक्ष घालून रानटी जनावरांचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी शेतकाऱ्यांनी केल्या। तुम्ही केन्ना काजी आणि मुट्टे वेगळे करपाचे मशीन आसता म्हूण आयकलां हय? हेदोड्या सत्तरीच्या अशोक जोशी ह्या शेतकारान काजू बियो वेगळे करून ताचेर प्रक्रिया करपाचें यंत्र तयार केलां। अशा प्रकारचे मशीन पयलींच फावट गोंयांत तयार केला। ह्या यंत्राचे शेनवारा पर्येची आमदार देविया राणे हांणी उक्तावण केलें। अशे तरेची यंत्रणा तयार केली जाल्यार गोंय फुडल्या 5 वर्सांत काजीचें उत्पन्न घेवपी पयलें राज्य जातलें, अशें आमदार देविया राणेन सांगलें। कुसकोण ते कल्ला रस्त्याच्या कामाचो शुभारंभ सभापती रमेश तवडकार, मंत्री सुभाष फळदेसाय आणि तळावो आमदार एल्टन डिकॉस्टा हांच्या हस्तुकी जालो। गोंय मुक्त जावन पयले फावट ह्या रस्त्याच्या कामाक सुरवात जाली। गोंय मुक्त जावन 62 वर्सां पुराय जाली, पूण कुसकोण ते कल्ला वाठारांतलो रस्तो करपाक सरकाराक 62 वर्सां लागली। ह्या वाठारांत रस्तो नाशिल्ल्यान ॲम्ब्युलन्स लेगीत वचपाक मेळनाशिल्ल्यान कितल्याशाच लोकांक आपलो जीव वगडावचो पडिल्लो। इतलेंच न्हय जाल्यार स्कुलाच्या भुरग्यांक लेगीत यो वच करपाक त्रास सोंसचे पडले। निमाणे आतां रस्तो करपाच्या कामाक सुरवात जाल्ल्यान कुसकोण काजूकट्टो कल्ला वाठारांतल्या लोकांनी खोस उक्तायला। हो दीस पळोवपाक तांकां 62 वर्सांची वाट पळोवची पडली। गरवाडो अंजुणा पुलिसांनी ड्रग्स विरोधी कारवाई खाला दाड घालून 1,10,000 एक्स्टसी टॅबलेट्स हो ड्रग्स जप्त केलो। ह्या प्रकरणात दुबावित आरोपी अली अजहर सरकार वय 26 रावपी हंजूण मूळ दक्षिण दिनाजपूर अस्तन बंगाल हाका अटक केली। ही कारवाई शुक्रारा राती 1:15 वरांच्या सुमाराक हंजूण पुलिसांनी केली। जरीवाड्यार ड्रग्साचो विक्री वेव्हार जावपाचो आसा अशी माहिती पुलिसांक मेळिल्ली, ते प्रमाण पुलिसांनी सांपळो रचलो। दुबावित आरोपी वयल्या वेळार घडणूक थळार ड्रग्साची पुरवण करपाक येतकच पुलीस पंगडान ताका धरलो आनी झडटी घेतली, तेन्ना ताचे कडेन 0.580 ग्राम वजनाच्यो एक्स्टसी टॅबलेट्स हो ड्रग्स सापडलो। ह्या ड्रग्साचें मोल 1,10,000 रुपया इतलें आसा। लेखा संचालनालयाच्या पणजेंतल्या पोरणा फजेंडा ह्या इमारतींत एका तिजोरेन वट्ट 5,002 नाण्यांचो खजानो सापडला। हातूंत किंग विक्टोरिया तशेंच किंग विलियम हांची चित्रां आशिल्ल्यो 33 नोटी तशेंच मोलादीक भांगराच्यो आनी हेर वस्तूंचो आस्पाव आसा अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिला।
पेडण्यां जमीन रुपांतरणा वेल्यान जाल्ले आरोप हे राजकीय स्टंट अशें म्हणीत आमदार जीत आरोलकारान आजीच्या मनोज परबान केल्ल्या आरोपांक जाप दिली। पेडण्यां जमीन रुपांतरणात नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे आनी मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकार हे पेडणे काबार करपाक सोदता असो आरोप आजीचो मुखेली मनोज परबान केल्लो। ताचेर आमदार जीत उलयतालो। लूट आनी भ्रष्टाचार कसो करप हे भाजप सरकाराच्या डबल इंजिन सरकारा कडल्यान शिकप अशें म्हणीत काँग्रेस फुडारी सावियो कुतिनो हाणें भाजपा सरकाराचेर उतरांचो फार पेटयलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोंयांत आयिल्ले तेन्ना वेगवेगळ्या उदरगत कामांक सुरवात केल्ली जाल्यार राष्ट्रीय खेळा वेळार 10 कोटी रुपयाचो खर्च केले अशें भाजप सरकारान सांगचें। हो विशय मुखार व्हरतले अशें सावियो कुतिनो हांचें म्हणणें। एसटीपीडीए मार्केट वेर्णा आयडीसीन शिफ्ट करचें न्ही तशें केल्यार ह्या मार्केटाचेर निंबून आशिल्ल्या सुमार 800 ते 1000 बारीक सारीक वेवसायिकांचेर परिणाम जातलो। मार्केट शिफ्ट करतना सरकारान लोकांक विश्वासान घेवंक ना असोय आरोप काँग्रेसीचे फुडारी एल्विस गोम्स हाणें केला। दक्षिण गोंयांत खाजगी तत्वार नवे वैजकी महाविद्यालय येतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। सरकाराच्या ट्रस्टा वतीन हे विद्यालय जातले। ट्रस्टाच्या अध्यक्षपदाचेर मुख्यमंत्री जाल्यार विरोधी पक्ष फुडारी वांगडी म्हूण महाविद्यालयाच्या मंडळाचेर आसतले। ह्या महाविद्यालयांत गोंयच्या विद्यार्थ्यां खातीर राखीव सीट दवरतले अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान दिल्या। हे शिवाय कंत्राटी पद्दतीचेर कर्मचारी घेवप, पेट स्कॅन सुविधा चालीक लावप हे सारखे निर्णय शुक्रारा मंत्रिमंडळाच्या बसकेन जाल्या। विद्यार्थ्यांक बरी आनी वायट वागणूक ह्या विशीं मुळावें शिक्षण दिवपा खातीर शिक्षकांक प्रशिक्षण दितले। हे विशींचे 27 व्हिडिओ आसात। तातूंतल्या फावंडेशन लेवल 1 चे उक्तावण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी शुक्रारा केले। पुराय भारतांत लेगीत शिक्षकांक हे व्हिडिओ म्हत्वाचो थारतलो ह्याच हेतान हो उपक्रम चालीक लायिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें।